Ganafak A24. Sonkostani sotatuka, uskya kotin sotatuka, kushala poran sotatuka, sugni kodin sotatuka, disa fantodu detana. Kaurasatale udgar sota, aicha disag chesur busot, tuka doniate betoitha, solkostani sotatuka, uskya kotin sotatuka, Kushala Moran Sotatuka, Sogle Kodin Sotatuka. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं. आयच्या मिसांत आमी सिरिया कगुदिनो हाच्या आत्म्या पासत मागता. देवान ताची काकृत करून सासणेक सुख ताका फावो करूं म्हणून मागुया. बाबा बडिनो जेजू म्हणटा ओशीर दारवोट्यांतल्यान भितर सोरूंक वावरात, कित्याक हो ओशीर दारवोटो आमकां सोवस्कायेक पावयतलो. ओशीर दारवोटो म्हणल्यार त्रासीक जिवीत कांय फावटी आमकां असलेच ओशीर दारवोटो कसो जाता आनी ह्या त्रासांतल्यान कश्टांतल्यान आमी उतरून सुखेस्त जिविताक पावूंक आनी तें म्हळ्यार स्वर्गीच्या जिविताक पावूंक आमकां जेजू उगडास करता. दर एका जिवितांतले आमचे त्रास कश्ट संकश्ट आमी त्याच जेजूक भेटोवन ह्या त्रासीक जिवितांतल्यान ह्या ओशीर दारवोट्यांतल्यान सासणीक जिविताक पावूंक आमी मागुया. आमी चुकले हांव देखून देवाचें बोगसणें मागून आनी एकामेकाचें बोगसणें मागून दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोरपुजा देवाक आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. हे पसत मागीर सदांचाक वाडमळी सगळ्या दुरितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपुजा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं तीर करताय, तांच्या जिविताच्या सर घोडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याचें एकपणान जियेत आनी राजवर चलयता सासणाच्या सासणाक. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. सेनाकेरिबान असिरियाच्या राजान हेजेकियाक आनीक एक पावट निरोपी धाडले अशें म्हणून. जुदाच्या राजाक हेजियकाक अशें सांगात, तुजो देव जेरुसल्या असिरियाच्या राजाच्या हातांत पडचें ना म्हूण तुका सांगता आनी ताचेर तूं पातयेताय. ह्या देवाक तुका फटोवंक दिवं नाका. सगळ्या देशांक असिरियाच्या राजान कितें केलां तें तुमी जाणोय.
तांचो कसो विद्वास केलो ते तुवें आयकलाय. तूं एकलोच सुट्टलोय म्हूण रावताय. हेजेकियान निरोप्यांच्या हातांतली चीट घेतली आनी ती वाचली. उपरांत तो सर्वेस्पराच्या मंदिरांत गेलो आनी सर्वेस्परा मुखार ताणें ही चीट उक्ती करून दवरली. हेजेकियान सर्वेस्परा मुखार हे मागणें केलें: दोळबारांच्या सर्वेस्परा, केरुबीच्या सिंहासनार बसलोल्या इस्रायलाच्या देवा, संवसारांतल्या सगळ्या राजाचो तूं एकलोच देव. तुवेंच स्वर्ग आनी पृथ्वी रचलाय. सर्वेस्परा, कान दिवन म्हजें आयक. सर्वेस्परा, तुजे दोळे उगड आनी पळय. सेनाकेरिबाची उतरां आयक. जिव्या देवाक ओतमान करूंक ही चीट ताणें धाडल्या. सर्वेस्परा, सगळ्या राष्ट्रांचो आसिरियाच्या राजांनी भस्म केलो तें खरें. तांच्या देवांक तांणी उजो लायलो, कित्याक हे देव न्हय, पूण मनशाच्यान हातांचो वावर, लाकूड आनी फातर, आनी देखून ताणें तांचो भस्म केलो. पूण आतां सर्वेस्परा आमच्या देवा, तांच्या हातांतली आमकां निवार. आनी तूं एकलोच देव म्हूण पृथ्वीवेल्या सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. तेन्ना इसायासान आमोसाच्या पुतान हेजेकियाक सांगूंक धाडलें: सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, सेनाकेरीब एसेरियाच्या राजा विशीं तुवें मागणें केलाय तें हांवें आयकलां. ताचेर आड सर्वेस्पर उलयता तें उतर हें: सियोनाची आंकवारदू तुजी बेपरवा आनी मस्कऱ्यो करता. जेरुसलेमाची दू तुजे फाटल्यान तकली हालयता. जेरुसलेमांतलो एक उरलोलो जोमो भायर सरतलो. सियोन दोंगरार रावतल्या वाटावलोल्यांचो जोमो. दोळबारांचो सर्वेस्पर आपले व्हड प्रेमाशेन हें सगळें करतलो. देखून आसिरियाच्या राजा विशीं सर्वेस्पर अशें सांगता: तो ह्या शारांत प्रवेश करचो ना. ताचेर तो एक पूण बाण सोडचो ना. ढाल घेवन तो विरोध करचो ना. ताचे भोंवतणी आडो घालचो ना. आयला तेच वाटेन तो परततलो. ह्या शारांत तो प्रवेश करचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पर. म्हजेच पासत आनी म्हज्या सेवका दाविदा पासत हांव हें शार राखतलो आनी सांबाळटलो. तेच राती सर्वेस्पराचो दूत भायर सरलो आनी आसिरियाच्या मैदानार 1,85,000 मनशांक ताणें मारून उडयले. सेनाकेरीब आसिरियाचो राजा पळून घरा गेलो आनी निनेवेंत रावलो. देवाचे उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब: देव आपले शार सदांकाल राखता. जबाब: देव आपले शार सदांकाल राखता. सर्वेस्पर कितलो व्हरतो. आमच्या देवाच्या शारांत ताका मान फावो कितलो. ताचो पवित्र पर्वत आपली सुंदर तोकशी वयर काडून दाखयता. आख्खे पृथ्वीचो आनंद. जबाब: देव आपले शार सदांकाल राखता. सियोन पर्वत उत्तरेचो खरो दोंगर, व्हडत्या राजाचो शार. हांगा तांच्या निवासान कोट्टां मदें
आपुणूच ताचो गोठ किल्लो म्हूण देवान दाखोवन दिलें. जोबाब, देव आपले शार सदांकाल राखता. तुज्या मंदिरांत देवा तुजो मोग आमी नियाळटाव. सगल्या मनशां मदें केदें व्हरतें तुजें नांव. तशेंच रितुमेच्या शिमाक पावलां किर्ती तुजी, नांवरूप तुजें. जोबाब, देव आपले शार सदांकाल राखता. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो फाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका आसतले जिविताचो उजवाड. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, पवित्र वस्तू काडून सुण्यांक घालूं नाकात आनी तुमची मोतयां दुकरांच्या फुड्यांत उडोवं नाकात, कित्याक ती घडयेक ती पांयां तोडां मोसतीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमचे कुडक्यान कुडके करतीत. म्हणटच हेरांनी तुमकां केलोलें जाय तशेंच तुमी तांकां करात. समर्थ आनी प्रवादी म्हणजे हेंच. ओशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरात, कित्याक घोट्टणांक पावयता तो दारवटो रुंद आनी तो मारोग विस्कोड, आनी तांतल्यान वेता तो लोक हुस्कोड. जिविताक पावयता तो दारवटो कितलो म्हूण ओशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण कठीण, आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणे तुका क्रिस्ता. बाबा बडिनो, एक दीस एका राजान खंय दुसऱ्या राजाचेर आक्रमण केलें आनी ताचें शार आपलें करून घेतलें. आनी तेन्ना थंय राजान खंय हुकूम घातलो, ह्या शारांतलो कोणूय तर भायर सरूंक सोदता जाल्यार तुमी दोन दारवोटे आसात, एक रुंद दारवोटो आनी दुसरो ओशीर दारवोटो. तुमच्यांनी खंयचोय एक घेवं येता. रुंद दारवोटो आसा तितूंतल्यान तुमच्यांनी कितेंय व्हरूं येता, जायत्यो वस्तू व्हरूं येता, तुमचें भांगार शिंगार सगळें घेवन वचूं येता. पूण ओशीर दारवोटो आसा थंय तुमच्यांनी एक दोन वो तिनूच वस्तू व्हरूं येता. अशें आसतना खंय लोकांक सांगलें ओशीर दारवट्यांतल्यान जरी तर कठीण थोड्यांकूच वचूंक मेळटा, रुंद दारवट्यांतल्यान तुमच्यांनी जायतें व्हरूं येता, पूण ताचो शेवट कितें तो आपूण नकळो. घडये तो दारवटो क्रॉस केल्या उपरांत ज्यो वस्तू तुमी व्हेल्यात त्यो तुमचे लागीं आसतल्यो, ज्या मनशांक तुमी व्हेल्यात ते तुमचे लागीं आसतलें, सगळें तुमकां मेळटलें वो ना हें आमी सांगूंक नकळो. आनी तेन्ना खंय बायलो आसल्यो तेणें ताणें पयलें प्रेफरन्स दिलें. आनी तेन्ना थोड्यांनी खंय चिंतलें हे भाशेन गेल्यार राजाची कितेंय तरी एकमत आसतलीच म्हूण. म्हणटच बायलो आसल्यो ताणें खंय आपल्या घोवाक आनी भुरग्यांकूच घेवन ओशीर दारवट्यांतल्यान गेली. पूण जीं कोण रुंद दारवट्यांतल्यान गेल्लीं तांकां कश्ट धुमाळो पडलो आनी तीं सुरक्षीत भायर सरूंक पावूंक ना. हे काणयेचो एके भाशेन उगडास कसो आयलो बावडीन जेन्ना जेजू आमकां म्हणटा ओशीर दारवट्यांतल्यान प्रयत्न करात. रुंद दारवटो म्हळ्यार आमकां जायतें व्हरूंक मेवता अशें दिसता. आमी गिरेस्तकाय पुंजायता, आमी नामनां जोडून घेता, आमी जायत्यो वस्तू कमायता, नाका तेन्ना पर्यान त्यो सांबाळून दवरता, उपकारतल्यो म्हणून. आनी हे भाशेन आमची वाट आमी चलत आसा.
पूण जेन्ना आमी ह्या संवसाराक घोंतोडटा तेन्ना हें सगलें हांगासरूच उरता. पूण अशी दारवट येतना देवाक मानता तशें जिवन जें कितें आमच्या सर्गीच्या राजाक उपकारतलें, मोग, बोरवासो, भावार्थ हें घेवन वचूंक अशी दारवट येता आनी जेजू आमचे लागीं मागता. खंयचो दारवटो आमी वेंचून काडटले? रुंद जो पुस्कोळ जिविताक पावयता तसलो दारवटो, न्हय ओ ओशीर जिविताक पावयता तसलो दारवटो. वेचणी आमची. चॉयस इज आर्स. सर्वेस्परा श्रेश्ठीच्या रोस्तार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंगडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंगडो जातलो. सासनाच्या सासनाक देवाक जय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासनाच्या सासनाक देवाक जय. म्हज्या बाबा कडेन म्हजें तुमचें बलिदान सर बलिदान बाबा पाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवे सवेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणेचो योद्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भक्ती. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर कड्यान सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दळबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरणचो सुख विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक गेलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची.
तेच परी जेवण जाता आसतना कावस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांगली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कावज, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोडें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उद्गार दिवन बाबार्थाचो घट परगटुया. सोमिया जेजू, आमी वांगडा खाताव आनी एक कावसितलें पियेता, तितलेय पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगटता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविता सोडून आनी सोडवणेची कावस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतलें आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान घडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती भगवान दोन दुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. कोश्ट त्रास क्रिस्ती मनान आमी पळोवंक आनी ह्या कोश्टांतल्यानूच पोशीर दारोवट्यांतल्यानूच आमी जैताक पावूंक आमकां आदारान करपा जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणी पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवचनात रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धरून दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शिरये संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शिरये संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शिरये संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाली. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. सर्वेस्परा सोमेसाचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगळ्यांक फावो त्या वेळार अन्न दिताय. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या ओमळीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायनाचो अंक F24. जो कोण मोची सेवा करता ताणे मोसो पाटलाव करचो. जोया तुमचो दोनी आसा तुया सोरो सेवक मोसो. जो कोण मोची सेवा करता ताणे मोसो पाटलाव करचो. जोया तुमचो दोनी आसा तुया सोरो सेवक मोसो.